जे कोण रजिस्टर्ड एजंट आसात तांच्यांनी कर्नाटकांतल्यान बीफ हाडूं येता, पूण जरी तांकां थंय बीफ मेळना तर तांच्यांनी जिवी जनावरां हाडून गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात कत्तल करून बीफाची सुविधा करूं येता अशें मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बीफ सदांच जे आसा पळय हे बीफ हाडपी गोंयांत एजंट आशिल्ले रजिस्टर्ड एजंट आसा ते बीफ सदांच गोंयांत हाडटाले. तांकां आमी परमीट करताले आनी अकॉर्डिंग टू दॅट सेल करताले. आमी जरी बीफ थंय अवेलेबल नासत जाल्यार लायव्ह एनिमल्स विथ परमिशन्स हाडपाक काय हरकत ना. आयज आमी सकाळीं चॅक केला. आमचो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तांकां हरशीं परमीट करता. तांकां करस्पॉन्डन्सूय केला. इफ तांकां बीफ अवेलेबल ना तेंच्यांनी लायव्ह एनिमल हाडून तांच्यांनी हें करपाक हायजिनिकली तेंच्यांनी कट करपाक काय हरकत ना. ती गोवा गव्हर्मेंट सायडींतल्यान आमची सगळी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू केला. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सुरू आसा. तांच्यांनी फक्त तांचे जे एजंट्स जे पयलीं हाडटात ईदाच्या वेळार हाडटात त्या पद्दतीन हाडून तेंच्यांनी करूं येता. काय हरकत. पण आता ह्या नाताळाक सगळ्यांक बीफचो पुरवठो सुरळीत जातलो. तेकाच लागून द एजंट शूड प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. दोज आर द रजिस्टर्ड एजंट्स हू आर प्रोवायडिंग द बीफ इन द स्टेट ऑफ गोवा. इफ बीफ इज नॉट अवेलेबल they can bring the live animals. The government will support for that.